प्रितीच्या बाबांनो आनी भयणांनो, आयज जेजू आमकां आपले गोवाय जावंक उलो करता. सगळ्यांक दर क्रिस्ती बाबा भयणांक जायते पावटी आमी भिरांतेन जियेता. दुसरो म्हाका लोक कितें म्हणटलो. प्रितीच्या बाबा भयणांनो, भावार्थ म्हणचें जेजूचें जिवीत. जेजून म्हजें सवें कितें बरेंपण केलां, आमचें सवें आपले रगत आपलें जिवीत कुर्सार मरून आमचे पासत ताणें दिलें. तेंच बरेंपण आमचे पासत केलां तें दुसऱ्यांक परगट करूंक जेजू आयज सगळ्यांक आमकां उलो करता. न्हूच आमच्या खासगी जिवितांत आमी घरांतूच रावंक न्हय, पूण घरा भायर वचून आख्ख्या संवसाराक जेजूची बरी खबर परगट करूंक जेजू आयज उलो करता. प्रितीच्या भावा भयणांनो, असलीच भिरांत जी आमच्या काळजांत आयजूय आसा ह्या इंदेच्या शारांत समाजांत, तीच भिरांत जेजूच्या शिसाच्याय काळजांत आसलोली. जेजूचे दोग शीस इमावसाचे वाटेर वेतात 11 किलोमीटर पयस. कित्याक भिरांतीन ते घोडे चिंतताले आसतले, हांव जेजू बरोबर आसलो तेन्ना काय बरें आसलें. जेजूक हांवें प्रवादी म्हूण मानलोलो, म्हज्या जिविताचो माज केलोलो, ताचे उद्देशी म्हज्या जिवितांत बरेंपण आयलोलें हें शिसांनी अनुभवलां आसतलें. पूण जेन्ना जुदेवांनी जेजूक मारलो, इतली काकडूत करिनासतना ताका गाये मारले, जिवेशी मारलो, हें पळोवन हे शीस भियेले. शिसांक कळ्ळें ना आप कितें करचें तें. हाका लागून ते पयस वचोंक लागले. शीस कुळांत आसतना जेजूचे 12 आपोस्ल आयचे शिव वर्तमान आमकां सांगता, जेजूचे जुदेवांचे भिरांतीन ते कुळांत भिवून रावलोले. जेजूक तरी मारून घातलो, म्हाका कितें करतले, कित्याक हांव जेजूचो पाटलाव करी. असल्या वेळार जेजू तांच्या सांगाता आसता. इमावसाचे वाटेर जेजू दोगा शिसां बरोबर तांचे बरोबर भासाभास करता. आनी जेजू कुळांत आसतना, शीस कुळांत आसतना जेजू तांचे बरोबर आपले हात आनी पांय जी तांकां दाखयता, तरी आसतना शीस ताका वळखनात. प्रितीच्या बाबा भयणांनो, आमच्याय जिवितांत तशें घडटा. जेन्ना आमी आमच्या जिवितांत कोस्ट येतात, आमच्या घोराब्यांत आमच्या मोगाचें मरण जाता, आमची भुरगीं आमकां सांडून वेतात, आमचें आयकनात, बायलां अविस्वाशी जातात, जायते कोस्ट आमच्या जिवितांत येता तेन्ना आमी देवाक म्हणटा, देवा हांव सदांच मिसाक येतालो, हांव मागणी करतालो, दर दिसा तेच करतालो, हांव ब्लेसड सॅक्रमेंटांत विजीट दितालो, समुदायांनी वांटो घेतालो, पूण म्हज्या जिवितांत तुवें कोस्ट कित्याक धाडले. असलोच प्रश्न ते इमावसाक वेताल्या शिसांकूय घडलें आसतलें, मनांत आयलें आसतलें. ते शीस कुडांत आसतना भिरांतीन ताच्याय जिवितांत ताच्याय मनांत तें आयलें आसतलें. पूण प्रितीच्या बाबा भयणांनो, जेजू आमकां सांगता, हांव तुमचे बरोबर आसा, संवसार सोरो पर्यंत हांव तुमचे बरोबर आसा. हांव वाट, सोत आनी जिवीत. जो कोण म्हजो पाटलाव करता ताका हांव केन्नाच सांडचो ना. हो भावार्थ तुमी मानून घेता काय? आमी जेजूक गोवाय दिना, जेजूची जिवीत दुसऱ्यांक परगट करिना, कित्याक हांव म्हज्या भावार्थांत उणेपण भोगतां. त्याच जेजू क्रिस्ताक म्हजो देव म्हूण हांव मानून घेना. तोच जेजू क्रिस्त म्हजे पासत मेला म्हणून हांव सोत मानिना. जरी तर हांवें हें सोत मानलोलें जाल्यार हांव म्हज्या घरा भायर वचून म्हज्या शेजाऱ्यांक बरो करतलो आसलो. म्हज्या समाजांत हांव वचून देवाचें उतर म्हज्या उतरांनी कोरण्यांनी परगट करतलो आसलो. प्रितीच्या बाबा भयणांनो, भाग्यवान फ्रांसीस शावेराक कसली गरज आपलो देश सोडून आमच्या देशांत येवंक? कसली गरज काय? ताका ताचो भावार्थ तुयच ताणें जिवंक जायना आसलो. आयज जेजू आमकां निमाणें सांगता, तुमी हाचे गोवाय. जेजून तुमचे उद्देशी बरेपण अनुभवलां. तुमी जेजूचें बरेपण अनुभवतात. जेजू कोडे तुमी देखूंक ना, जे भाशेन शिसांनी देखला पुनर्जीवन जालो तो. पूण आयज आमी पवित्र पुस्तकांतल्यान आमच्या जिवितांत बरेपण येता तेन्ना जेजूचें बरेपण अनुभवता. दर मिसाच्या बलिदानांत जेजू उण्याच्या रुपान येवन
मोडून आमकां सगल्यांक दिता. जे भाशेन इमावसाच्या वाटेर शिसांक ताणें आपल्याकूच मोडून शिसांक दाखोड केलें आपूण तुमच्या सांगाता आसा म्हणून. जे भाशेन शीस जमलोले आसतना भिरांतीन ताणें आपले हात आनी पांय जे किडे आसलोले ते शिसांक दाखोवन तो तांकां सांगता हे गावे म्हज्या हांगार घातल्यात ते म्हजे पासत न्हय, हांवें दुसऱ्या पासत केल्यात. तीच गोवाय दुसऱ्यांक जायात. म्हजे पासत न्हय, तुमचे पासत जिये नाकात पूण दुसऱ्या पासत जियात. हे भाग्यवंत सांत फ्रांसीस सावेरान केलें तें आमी करूंक जाय. आमी दर क्रिस्ती बाबा भयणां जेजूचें जिवीत जिवन ताका गोवाय जावंक जाय. हें जावन आसा पुनर्जिवंतपणाचें जिवीत. जरी तर तुमी सगळीं आनी आमी जेजूच्या नव्या जिवितांत पुनर्जिवंतपणांत वांटो घेवंक सोदतात मरण जातोच, जाल्यार ताचे कोश्ट मरण दुसऱ्यांक परगट करूंक जाय. ताचें कोश्ट मरण आमच्या जिवितांत सोसूंक जाय. न्हय आमच्या जिवितांत कोश्ट येतोच, दूख येतोच देवाक शिणोंक न्हय. प्रितीच्या बाबा भयणानो, गेत्सेमानीच्या मोड्यांत अशें दिसतालें घोडे की जेजूक देवान सोडलोलो. गेत्सेमानीच्या मोड्यांत अशें दिसतालें घोडे की जेजू देवाचें उणेपण अणभवलें घोडे. पूण न्हू, जेजून सोंसणीकायेन पेशन्स घेवन पासियेंसान ताणें बोरवोशान रावलो. तोच बोरवासो जेजू क्रिस्त आमचोय बोरवासो जावंक जाय. आमच्या कोश्टान दुखांत त्याच जेजूक आमच्या सांगाता घेवन आमच्या कोश्टान दुखांत ताका गोवाय जावंक आयज ह्या मिसा बलिदानांत कृपा आनी बळ मागुया.